सद्या दाबोलीम एअरपोर्टाचेर आसा आनी आमी हांगा येवपाचें मुख्य कारण म्हणजे काल आमी जाणा अख्खें गोंयभर जोरान पावस पडलो, गुरगुडो जालो आनी सगळे वीज पडपाक लागले. गांवभर सगळे कडेन काळोख पसरलो आनी हाका लागून काल एअरपोर्टाचे थोडे फ्लायट्स डिस्टर्ब जाले. जे आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन मेळटा की कालचे ह्या पावसान वीज आनी पावस पडिल्ल्या कारणान एक बॅड वेदर फॉर्म जालो आनी बॅड वेदरा खातीर 5 फ्लायट्यो कमर्शियल फ्लायटी ज्यो आसा हांगाच्यान डायवर्ट केल्यो गेल्यो. जे आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन येता भितरल्यो 5 फ्लायटींतल्यो खंय 2 फ्लायट हैदराबाद डायवर्ट जाले आनी 3 फ्लायट खंय बेंगलोर गेल्यो. जे आमकां जेन्ना आमी एक वरिश्ठ अधिकारीक हांगा मेळ्ळे आनी तांकां विचारलें तांच्यांनी सांगलें आमकां की एक विस्तारा एअर जी आसा ती डायवर्ट जाली आनी 4 इंडिगोची फ्लायट आसा ती डायवर्ट जाली. ह्यो 5 फ्लायट काल राती बॅड वेदरा खातीर डायवर्ट जाल्यो. 8 8:30 सुमार पावस पडलो, काळोख जालो, वीज आयिल्ल्या कारणान ह्यो 5 फ्लायटी डायवर्ट जाल्यो. पूण तांच्यांनी आमकां सांगलें की 12 जावन 10 मिनटां सुमार थंय वेदर क्लियर जाल्लें आनी सगळी डायवर्ट केल्ली फ्लायट ज्यो 2 हैदराबाद आनी 3 बेंगलोर ज्यो गेल्ल्यो फ्लायट ते खंय रातची 12च्या मागीर परती गोंयांत आयली. वास्कोच्यान पुरण मिडिया खातीर विक्रम नायक.